दिस हेडलाइन इज स्पॉन्सर्ड बाय पारुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पॉसिबल है। लैंगिक अत्याचारांच्या केशीत हायकोर्टान तरुण तेजपालाक थारायलो दोशी। 10 वर्सांची पुलीस बंदखण, 5,20,000 दंड, शरण येवपाक 4 सप्तकांचो वेळ। मंदार सुर्लकर खून प्रकरणात जन्मठेपेची ख्यास्त भोगपी तिगांक सोडपाचो उच्च न्यायालयाचो निवाडो। 2006 वर्सा मंदाराचे अपहरण करून केल्लो खून। स्कूटरीचो धक्को लागून मोटारसायकली सयत व्हाळात पडिल्ल्या तरणाट्याक बुरून मरण। साल्वादोर दी मुंद वाठारांतली घडणूक। खांडोळा अपघातात एकलो सोंपलो। करंजाळी कामत किनारा बिल्डिंगे लागसार झाड पडून सेक्युरिटी गार्डाक मरण। कॅबिनात फोन चार्जिंगेक लावन गेल्ले कडेन जालो अपघात। फोंडे मतदारसंघ मोगोचोच। रवीक लागून भाजपान जिखलो, नाजाल्यार परिस्थिती वेगळी आसपाची। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराचे शिनात। आणि एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया बेगीन जातली पुराय। फुडल्या 2-3 दिसांत येवंक शकता अधिसुचोवणी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती।